सांगूंक सोदता खूप बरें दिसता देवी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तांकां लागूनूच आयज हांगसर येयल्लें आसा आनी म्हाजे सपोर्टर सगळे वांगडी कावन्सिलर पेडण्याचे आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर म्युनिसिपालिटी स्टाफ सगळे तुमी रिपोर्टर सगळे मिडिया आनी हांगासर सगळे म्हाका विश करून येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू भाई तुमची उपनगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली कितें सांगतात मॅडम एकच विषय आता आम्ही पयलींचो टर्म जर पळयलो जाल्यार वेगवेगळी कामां सुरवात केलेली आसा ती कामां फुडें व्हरपाचें कशें कितें तुमी प्रयोजन केल्लेलें आसा हांव सगळे म्हाज्या वांगडी कावन्सिलरांक घेतले सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले सेवक घेतले आमदाराक घेतले आमच्या प्रवीण भाई आमचेकराक आनी फुडले कामाक सुरवात करतले ही जी आयज जर तुमी अनअपोज आयिल्लेली आसा सो तुमचे पयलीं कितें थरलेलें अशें कितें आसलेलें काय तुमच्या भितर जे सगळे नगरसेवक आसा पळय तांच्या भितर तुमचे आमचे भितर थरलेलें कितले वर्सां खातीर किंवा कितल्या म्हयन्यां खातीर आसा काय ना आमी तशें वांटून घेतले आतां जी कामां जी आसा पळय ती आतां खंयची फुडें करपाचें तुमचें प्रयोजन आसा खंयचे प्रायोरिटी दिवपाक सोदता पयलें खंयचें मेजर काम खंयचें मेजर आसा न्हू कामां करपाक जाय आतां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव करतलें फुडें सरतलें संदर्भात थोडीशी माहिती दियात आणि आयज जो नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष झाला त्याच्या संदर्भात थोडीशी इन्फॉर्मेशन खरें म्हटलें जाल्यार अशें एकंदरीत पळयत जाल्यार आमच्या पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलीक इतिहास अशें म्हणूंक शकता कारण आमी जेन्ना म्हणटात की महिलांक 33% आरक्षण हे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी दिल्लेलें आसा आनी आमी हांगासर जेन्ना पळयतात तेन्ना अगदी म्हणजे ठरावीक काळ जो उरलेलो आसा आनी ह्या काळात आमी एक अशा गृहिणीक अश्विनी पालयेकर जी फक्त आपल्या कलाच्या द्वारे प्रसिद्ध असली पण आज आम्ही काउन्सिलान अशें ठरयलेलें आसा की अश्विनी पालयेकर ही एक काउन्सिलर एक धडाडीची काउन्सिलर आसा आनी ताका जर आमी जर संदी दिली एक नगर अध्यक्षाची जाल्यार ती सुद्धा कायापलट करू शकता अशें आमच्या सगळ्यांच्या मनान हो विचार आसलो आनी निश्चितच तो विचार आज फलदायी रुपान तुमकां दिसता हांव तुमच्या माध्यमांतून आनी सगळ्यांच्या उपस्थितीन हांव तिका खूप खूप शुभेच्छा दिता आनी तिचे कडेन मागता की ज्या पद्दतीन सगळ्या काउन्सिलरांनी आपलें योगदान दिल्लेलो आसा आनी खास करून सगळ्या पेडण्याच्या लोकां खातीर न्याय मेळोवन दिलेले आसा आनी त्याच पद्दतीन ती सुद्धा पावल्यार पावल दवरून ही जी पद्दत जी आसा लोकांची सेवा करपाची ती निश्चितच ती आपली योगदान ही दितली आनी यशस्वी जावन दाखयतली इतलें हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या सांगूंक सोदता त्याच बरोबर तिणी जो आत्तां जो सांगलेलो जे पद्दतीन सगळ्यांची साथ जाय ती साथ निश्चितच सगळ्या काउन्सिलरा कडल्यान मेळटली आनी जी कामां आसा ती कंटिन्युअस प्रोसेस आसा ह्या कामां बद्दल दुबाव ना कारण ती सुद्धा तितलीच एक आपले कितें म्हणटात तशें एक इच्छा एक विजन घेवनूच हांगासर नगरसेविका जालेली आनी ती विजन घेवन सदोतीत ती फुडें वयतली इतलें हांव एक तिच्या कडल्यान अपेक्षा करतां.